SSVPच्या इंतेसांव घेवन ती आयज मागतात पवित्र सभे पासत पाप साहेबा पासत आनी तांची आखी सोसायटी आहा भारतांत तांचे पासत जायतो वाव ती कोत्तात. ह्या दोबाजीक परबेचे मीस हांव संभ्रमतां. तुमी तुमच्योय गरजो बारून भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटेन वांटो घेयात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबळीन पवित्रतेन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबळींदो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मरेक सगल्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबळींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिसा काकूत Ami Durga
czas jak poznajam Ci, Panie, najmłodszy. I jak mówi od miasta zagrady, Deva Mahabachi Ojmy. Jezu Chrysta, eklos lubowi, eklos ulisol, eklos ubor, wysłol. Amen, amen, amen. Pratunya. सर्वेस्परा उचित देवा, मनीस जावच्याक तुज्या पुताक फावत असली आवय दिवचे खातीर त्याच पुताचें मरण आदीं फुडेंच तुज्या दोळ्या मुखार दवरून आंकवार मारीक तुवें गोर संभवांत निश्कळोवंक केली आनी तिका पवित्र आत्म्यान भरून तुज्या दैवीक जिवितांत घेतली. हे तुजे अपूर्व रोचणे खातीर संतोसाच्या उमाळ्यांनी आमी तुका वाखाणटाव आनी तुवें आमकां निर्मिलाय तें काम तुजे मोहिमेक फावते भाशेन आमी कोच्चाक आमकांय मारये मायेचे विणवणेन दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवींचो कोरो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. Amen. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान आदावांक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगलो आसा म्हूण भियोन लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगलो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आदवलोल्या रुखाचें फळ तुवें खेलें बी कितें? आदावान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें खेलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका तालमी हाडली देखून हांवें तें खेलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें, तुवें अशें केलां देखून सगल्या गोरवाशी जनावरां आनी राजवट जनावरां परस तुजेर वोट शिराप पडूं. सगल्या तुज्या जिवितान तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी धूल खातलोय. तुजे आनी बायले मदें आनी तुजे सोस्ती आनी तिचे सोस्ती मदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजे मस्तक माडयतली आनी तूं तिचे खोंटेक चापतलोय. आदावान आपले बायलेक जीव अशें म्हूण दवरलें कित्याक ती सगल्या जिवांची आवय. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडका. हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी जातलो. सर्वेस्पर नवें गीत रचून गायात. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोरियां, उजव्या हाताची बोलां आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरूंक सोडवून दिली. जबाब, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. इस्रायलचे कुली येताय,
आपलो थीर विस्वाशी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोटली. राष्ट्राच्या दोल्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब सर्वेस्परा नवें गीत रचून गाया. शेकण शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खी पृथ्वे गणगणा सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घडोवन गाव आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गाया. बागिवून पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाकांनी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सवे सोर्गींच्या सगळ्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यात. संवसार रोचचे आदीं आपणा मुखार पवित कोतावीन आनी मोगान भरलोली जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सवे विचून काडल्यात. जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावची म्हूण तांणी आदीं फुडें थारायल्या. देवाचे कृपेचे उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सवे आपणें आमकां बोळेपणान फावो केल्ले. आपले कृपेचे मोहिमा आमी वाकांचे खातीर देवान अशें केलें. देव आपले कुशे पोरमणे सगळे थारायता आनी चलयता, तर ताणेंच ह्या आपल्या पूर्व निर्मणान पोरमणे आमकां जेजू सवे आपली म्हूण विचून काडली. ताची मोहिमा आमी वाकांचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच ताचेर बावाड तेवतली पोरसां जावंक ताणें आमकां आदीं फुडें नेमली. देवाचे उतर हें देवाचे उद्गार. सगळी उबी रावन गायन गावया. B9 पान 25, B9 पेज 25. आमी सवो श्लोक गावचो. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. Aquí poblisowa, i krótko uzła, soglia to silipota. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. लोका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सव्या म्हयन्यांत नाजरेत नांवाच्या गलिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सोरीन धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचे शीं भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा. ही ताचीं उतरां आयकून ती एकदम गाबरली आनी नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भियो नाका मारये, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्यांचेर सासनांच्या सासनाक रात चलयतलो
आनी ताचें राज केन्नाच सोमचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सयर एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांज ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजे सवेन तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सोशिल्लो कोड सोल्लो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबळिनो, आयज मारयेच्या निश्कळंक घर संभवाची दोबाचीक परब आमी संभ्रमता. द इमॅक्युलेट कन्सेप्शन ऑफ द ब्लेसेड वर्जिन मॅरी. खरेंच व्हड दोबाचीक परब दी. आनी हांव जाल्यार ही परब सदांच उमेदीन संभ्रमूंक रावता आनी उमेदीन संभ्रमता, कित्याक क्रिसमस आनी इस्टरा फाटल्यान आनी हेर सगल्यो सोम्याच्या परबा उपरांत ही जावन आसा म्हाका व्हडांतली व्हड परब कशी. प्रितीच्या बाबळिनो, देवदूतान म्हणलें, नोमान मारयेक कुरपेन बोलयलें, मारिया भोरती कुरपेची. मॅरी इज द फुलनेस ऑफ ग्रेस. आनी ह्या पासत तिचे लागीं देवान ज्यो करुण्यो केल्यात त्यो सारक्यो अद्भुत कश्यो केन्नाच कोणें चिंतूंक नासलेल्यो, केन्नाच कोणें आयकूंक नासलेल्यो आनी केन्नाच आपल्या सपनांत लेगीत कोणें सपनेवंक नासलेल्यो करुण्यो. विचित्र, सारक्यो युनीक. आनी कोणाक ही खरणी गोर संभोवणेची देव खोदचो ना. गोर संभोवणी म्हणटा तेन्ना सांत आनाच्या कुसव्यांत मारिया संभोवली ती घडी आयज आमी संभ्रमता. न्हय आंकवार मारयेन आपल्या कुसव्यान जेजूक संभोवलो ती. कित्याक जायते फावटी लोक चुकता, लोक घुसपा गोंदळाक पडटा की कित्याक ह्यो दोन परब्यो, एक एनान्सिएशन आहा आनी एक हें इमाक्युलेट कन्सेप्शन सायबिणीची परब आहा. कित्याक ह्यो दोन परबो, ह्यो दोनूय परबो वेगळ्यो. 25 मार्च आंकवार मारयेन जेजूक आपल्या कुसव्यान संभोवलो ती घडी आमी संभ्रमता. द इन्कार्नेशन ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्रायस्ट. आनी हिंगा आयज डिसेंबराच्या 8वेर सांत भाग्यवंत आनाच्या कुसव्यांत मारिया संभोवली ती आमी संभ्रमता. प्रितीच्या बाबळिनो, पयलें वाचप उगडास करता सगल्यांक मूळ पातकाचो, द ओरिजिनल सीन. कशे परी आदाम एवेन पातक करून सासनाच्या सासनाक हें होत आमी क्रिस्ती पोरचेचेर घातलें, वो मनीस कुळाचेर घातलें. प्रितीच्या बाबळिनो, जाल्यार आयची परब आमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक आपयता मूळ पातक. कित्याक संवसारान चलत ते भाशेन चयल्यार मनीस विसरला कसो दिसता मूळ पातका बाबती. If you look at the affairs of the world, it looks like man has forgotten completely the original sin. मूळ पातक आहा पवित्र सभा आयज पर्यंत शिकयता. आमी कितलीं मॉडर्न जावं, कसलेंय आमी मोद करूं ओ मोदाची जावं, मूळ पातक आहा पवित्र सभेची शिकोवणी. मूळ पातकाचें कोत पुसून काडूं. मूळ पातक म्हाका आहा, तुका आहा, भाव तीच पवित्र स्नाना वरवीं आमचें मूळ पातक धुवून काडलां. पूण मारयेक मूळ पातक लागूंक ना. मूळ पातका विणे देवान तिका रचली. इतल्या मनशाकळांक सगल्यांक तरी हें मूळ पातकान मनीस रचून येतालो, पूण मारयेक देवान रचूंक दिवंक ना. हें जावन आसा देणें. उत्तम कृपेचें देणें देवान मारयेक दिलें.
आनी आमी म्हणटा हें देणें जावन आसा जेजूच्या कुर्सार मरणाचें फळ, द मेरिट्स ऑफ क्रायस्ट. जेजू कुर्सार वळवळून मेळ्ळा, तेका लागून आमकां सोडवणेची थारोणाची सगल्यांक फळां मेळ्ळ्यांत. आमकां मेळ्ळ्या जेजू मेल मुटरी, जीसस डायड अँड वी अचीव्ड सॅल्वेशन. पूण जेजू तिगे कुसव्यांत संभोवतना तिका हें सोडवणीक फळ, ही सोडवणीक कृपा, ही सोडवणीक देणें, हें सोडवणीचें देणें पावलें. तिका एकल्याकूच एरां आम्हा सगल्यांक रावच पळय जेजू केन्ना कुर्सार मरतलो आनी आमकां सोडवणेची कृपा, सोडवणेचीं फळां, सोडवणेची देणी मेळटलीं. देव लेगीत तिका नमन कोत्ता. हें तिचें वर्तेपण. देवान तिका सारकी सेपरात कशी दवरली, सेपराली म्हणजे कुशीन काडून दवरली. हेर सगल्यांची गोत ही, पूण तुजी गोत वेगळीच जातली. आनी कित्या पासत मुनीस कुळाच्या थारणा पासत ही परब आयज आमकां मूळ पातकाचेर नियाळूंक आपयता जाल्यार दुसरे स्वातेर आपयता आमकां सगल्यांक नियाळूंक मनशा कुळाचें तारण, द रिडेम्पशन ऑफ ह्युमॅनिटी. And redemption of humanity and Chuck, the cycle started with Mary's yes. तीन टोरी म्हणले म्हाका नाका आवय जावपाची जेजू ओ देवाच्या पुताची, संवसाराच्या सोडवणदाराची. म्हाका हुशिना हें चक्र चालू जावपाक पावतालें. चक्र चालू जालें, सोडवण जोडली, पूण सोडवण आयज पर्यंत आमी आपली करूंक ना. थारो केलो, तिच्या कुसव्यांत संभोवलो, रचून आयलो, तिणें जल्माक हाडलो, कुर्सार वळवळोन मेलो, पुनर्जीवन जालो, स्वर्गात चडलो, पवित्र आत्मोय देंवलो, सोडवण जोडून दिली. पूण आयज पर्यंत आमी आमची करूंक ना. कित्याक आमी आयज पर्यंत पातकाक सारकी घट वेंग मारून आसात. आनी संवसाराचेरूच नदर मारल्यार मनशाक आनी कांयच पडोंक ना. ताका फकत जाय पातक, पातक, पातक. इतलो ताका मोग पातकाचो, इतली ताका अपुरबाय पातकाची, इतली ताका उब पातकाची. जाल्यार आयज उलो कोता पवित्र सभा हे परबे वरवीं पातक सोडात, निर्मळ निश्कळोंक जायात. कित्याक पातक मनशाक मेळयता. तेंच पयलें वाचप आमकां सांगता, देवान शिराप घातलो त्या सर्पाचेर म्हणलें तुजे भितर आनी हे वस्तोरेचे संस्थी मदें केन्नाच कसलो संबंद आसपाना. तेंच आयज म्हाका आनी तुका उगडास की आमी आनी पातकाक केन्नाच कसलोय संबंद करूं. वी कॅन हॅव नो एग्रीमेंट विथ sin, no deal with sin. We can have no liking for sin. Sin is sin. Horrible and miserable. भिरांकूळ आनी मोरनादीक. वळवळपा सारकें पातक. पातक आमकां पातक नाक म्हळ्यार नाका पवित्र सभा शिकयता. ताका लागून प्रश्न, कितलो आमकां मोग कुमसाराच्या साक्रामेंताचो. आयज पयलें सातोळें सोंपता, आमी पयल्या सोनवाराची भक्ती कोत्ता. थिंग सदां आहा, आदीं सोनवारा आदीं कुमसार जा, उपरांत एक समोन घे. आयज हे फ्रायडे वरवीं, ह्या शुक्रारा वरवीं तें समोन सोंपता. जाल्यार विचारात कुमसरां कितलीं धांवल्यांत आमी. सगलीं बिजी आसताय, सगलीं बिजी आसताय. पूण कुमसराक वचपाचो कायदो तुका. वेळ काड, कुमसार जा, नितळ जा. ताजा कशें जातलें थारण मनीस कुळाचें. जाल्यार क्रिस्तांवांनो चिंतात. पातकाक तरी तुम लुबदोन आहात. पातकाचो मोग तुमकां चड जाल्यार तुकाच इफेरनान दुखोळटा आनी कोण न्हू. सायबणीची भोगती आमकां खूब 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 हें सांगूंक नाका, पूण कसली भोगती तिचे बरी तरी आमी जावंक सोदिनात. ती निश्कळोंक, ती निर्मळ. कित्याक आमी जायनात निश्कळोंक आनी निर्मळ.
शेकिमीर हो सरमांव संपयतना देव आमकां उगडास कोता. मारयेक हांवें विंचली आनी तिणें वय म्हणून ती जावन पावली आमकां एक बऱ्यांतली बरी देख. कशी देवाची येवजण शांती पावयची ती. जाल्यार आमचे सोडवणेंत मारयेक खेरीत जागो आसा. हो जागो हांवें, तुवें वा आमी सगळ्यांनी केन्नाय डिनाय करूंक जायना. आमी कातोलीक म्हणटोच सायबीण माय आमकां जायीच. तो तिच्या पांयाशी येवया, पवित्र जावया, मूळ पातक आनी सगळीं पातकां पयसावया आनी थारोण जोडुया. आमचो बाबा तुचारुया सत मानतान देवाक, सर पदवेदार बापाक, सरगार आनी पितुमेच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्यांक. तो पवित्र आत्मे वरवीं गरबीं संभवलो, आंकवार मरेतावन जल्मलो, पोंस प्रताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका उत्साद जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मिल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गात चडलो, सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची जिवी आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानतां पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एकतार, पातकांचें भोगसणी, कुडीचें जिवंतपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. सोरेस्पोर तुजें सोवें आसा. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देव आमचें सोवें सदांच आसा हें सोत आपले पोरजेच्या काळजा मनान घालूंक आनी देवाचेर तांचो बावाट ओदीक वाडोवंक आपलो आदार दिवंक तांकां बापाची कृपा आनी बोल मागुया. तोयाड बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काबूत कर. दाविदाचें सिंहासन सोरेस्पोर देव ताका दितलो. आमच्या देशाच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलेपण आनी व्हडपण फाटीं दवरून आपल्याक देवान दिल्ल्या कार्य, जबाबदारी आनी वावर ल्हानवीक मनान आनी नितोल काळजांत करूंक तांकां बापाची कृपा आनी बोल मागुया. तोयाड बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काबूत कर. भिवू नाका मारिया. आमच्या अवघड जिविताच्या गोडितांनी आंकवार मारये भाशेन देव आमच्या सांगाता आसा म्हूण आमी वळखून घेवंक आनी सगळ्या आमच्या अवघड परिस्थितीं मदें देवाचेर बावाट दवरून जिवंक आमकां देवा बापाचें बोल आनी कृपा मागुया. तोयाड बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काबूत कर. ही आसा हांव सोरेस्पोराची चाकून. आमी आंकवार मारयेच्या भुरग्यांनी आमच्या जिविताची दर एक घडी बरी तशी वायट देवाक भेटून ताचेच मोजतीन सगळ्या आमच्या कश्टांनी देवाच्या उतराक होय म्हणटली जावंक बापा लागीं आमकां बोल आनी कृपा मागुया. तोयाड बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काबूत कर. बापा, आमी भक्तीन उचाललेले मागणेन तूं दयेन आयकून घे आनी आंकवार मरेचे विणवणेन तुजो शुभ आशिर्वाद आमचेर सगल्यांचेर घाल. हें आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. भेटोवणेक आमी गायन गावया निर्मल भेट हुंड्या सोऱ्याची.
C26, पान 30 आणि 9. C26, page 39. Vino perturbia soriaci, Sonia, Gesù mi voloi, Pace, orame masroco, Pane, osunam shaopia, Eko, orun Gesù voi, Amca, karsaci met korda, Papa, madurge yekane, Tuja, mananso morbida. उभी रावया. मोच्या बाबळीनं मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार द्या बापाक मानतात असलेंचा म्हण मागात. तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेत आमच्या आणि आख्खे भोवीत सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेऊन भो पवित्र बापा अंकवार मरेच्या निष्कळंक गैरसंभव वापासत तुका दिन वासून हे वाखाणणेचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. ताचे वरवीं सर गुन्यांवांतली आमी दिसान दीस मेकळीन जावन आमचे निर्मळ जिवीत तुका मानतात असलें वाखाणणेचें बलिदान जावंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर काळ्यांनी सोदता आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हो भाग्योन तांकवार मरेक जेन्ना तिच्या आवयन आपल्या कुसव्यान सांबाळली तेन्ना मूळ पातकांच्या सर कोतांतली तुवें तिका केरीत मोगान निवारली आनी कुरपेचे भरतेन पवित्र केली. सगलो अपराध आमचो काडून उडोवंक निर्मिल्लो निश्कळंक निरअपराधी मेंढरो जेज तुजे कुशेन मनशा सैमान जावचो आसलो कोरोपूत अंकवार मरेचो देखून तुज्या पुताक फावो तसली अप्रूप ओजाबान तुवें आवय रचली. अशेंच ही तुजी दूद जावंक पावली ओरोम आनी कुणा पवित्र सभेची जेजूचे कोत मिरी नासतले रूपवंत पोतिणीची तुज्या भुरग्यांच्या दोळ्या मुखार पवित्रतायेचो आरसो करून दवरची निश्कळंक अंकवारी परस उत्तम वत्ती दुसरी कसलीच रचना तुवें येवजिल्ली. कदींच बाय सोलिना तुज्या हातांतली आनी तुजे पुडचेक तुजें बरेपण आनी दया मागतली अदीक श्रेश्ठ शारोतीन मेळची ना दुसरी. देखून तुज्या दुतां भोगतां सांगाती संतोसाच्या उमाळ्यांनी तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र नवाराचो सर्वेस्वर स्वर्गानी संसार पोला तुझ्या वैभवान स्वर्गी तुका सोयसो सर्वेस्वराची नावी येता ताका स्वर्गी तुका सोयसो. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची जो तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासून तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया Gesù vero, Gesù ci masala, Gesù noviane nono. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाक कर्द्यार फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे स्थगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत म्हाका मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्यून धरून दोता आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्नाच्या सुखांत आमकां बांटली तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनाक Amen. आमच्या सडवंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राज व्हडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सुबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक Amen. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेडे संसाराचे पाप काटे आमची काकूत देवाचे शेडे संसाराचे पाप काटे आमची काकूत देवाचे शेडे संसाराचे पाप काटे आमकां शांती ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यान तितली सगलीं सुभागी सौम्या तुवें तेरेवचें म्हाका फावना
पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावया. जेजू तुझें नांव. आर 20 पान 185 आर 20 पेज 185. जेजू तुझें नांव बाबानी व्हडलें व्हडव्यान भरभरलें मागीर उजारलें. जेजू तुझें नांव बाबानी व्हडलें व्हडव्यान भरभरलें मागीर उजारलें. जेजू 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 साधू म्हाका जेजू. जेजू 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 साधू म्हाका जेजू. प्रार्थुया. बापा उत्सोर्या विस्मिताच्या गोडणारा भाग्योन तांकवार मारयेन तुज्या बो पवित्र पुताक आपल्या कुसव्यान घेवचो आसलो देखून तुवें तिका मूळ पातकांच्या कोतांतली निवारली आनी तुज्या जिवान सुबामपणी बोल्ली. त्याच तुज्या पुताक ह्या संस्कारांत आमी घेता देखून ताचेच वरवीं आमकां दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कोर आनी उतरां वत्या जिविताचे बोतेक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. कांय कळोवण्यो. फाल्यां सॅटर्डे म्हणटच सिनियर्स मिटींग आसतली. सिनियर सिटिजन्सांक 9 वाजता वांटो घेवंक आमी मागता. फाल्यां 10 वाजता इंतेर आसात. एडविन मायकल अंताम हाचो ताच्या ओतम्यांक पासत आमी मागुया आनी दुखेस कुटुंबाकूय आमच्या मागण्यांत दवरुया. फाल्यां ऑल्टर सर्वस मिटींग आसा 3:30 वाजता आनी सांजे इंग्लीश भाशेन मीस. संडे आमची यूथ रिट्रीटाक वेतात ऑटशेल कपेलांत 9 ते 4:30 वाजता. हांव सगल्या युथा लागीं मागतां हाजीर जावंक. संदेशकारांकूय रेतीर आसा. शोरांव सान बातुलोम्यो इगोजेन सगल्या संदेशकारांनी हाचेर जावचें आनी आमची केरांत कपेलांत नोवेनां चालू आसात 5:30 वाजता तेर्स आनी त्या उपरांत मीस. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मोन तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार.
शेवटाक आमी गायन गावया T21 पान 213 T21 पेज 213. Zogad amci adarindu, sogliak amkad ursamaru, besogar gido korabe, zogosati sadan zivar, besogar